फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो फ्रेंड्स, आता न्हू मॉर्निंग जाल्या 11 o'clock. ओके, आणि हा म्हजो ब्लॉग आता मॉर्निंग स्टार्ट करता. आणि आयज वेदर मातशें बरें हा, वत येयला सद्याक, पूण पावस ना. राती मातसो पावस पडलो पळय तितलोच, ताच्या उपरांत ना काय. ओके, सो सद्याक तरी वेदर बी सगळें बरें हा. आणि हांव न्हू रांदतालें. ओके, ब्रेकफास्ट म्हणल्यार हांव सकाळचो ब्रेकफास्ट तितलो चडसो करिना सोंपेपणी. सो जस्ट च्या घालून दवरलेली हांवें, ब्लॅक टी. ती आतांच सुद्दां केल्ली हांवें. सो गरम आसली म्हणून टेबलार दवरलेली. ओके, आनी हांव रांदतालें, ऑलरेडी स्टार्ट केलां रांदपाक. शीत म्हणटू हांवें केलें, कोडी वांटून दवरल्या, ती शिजोवंक जाय. तितून आयज कोडयेन हांव घालता भेंडे आनी कुल्ली. ओके, सो भयणीन न्हू गांवठी नुस्तें दिल्लें म्हाका. भाव खंय जायक गेल्लो पळय ते, शेवटायो सुंगटां आनी कुल्ली आसली एक तितून. सो ती हांव कुल्ली घालता कोडयेन आनी बरी कोडी करता भेंडे बी घालून. सो कोडी वांटून दवरले आतां जस्ट हांवें, आनी नुस्तें काडून दवरलां. सो तें सुटी करता, थोडें तें चड ना, पांच सुटी करून घेता. आनी भेंड्याची भाजी करतलें हांव. ओके, सो ती करून घेता. सो हो आयचो सिंपलसो मेनू आमचो दनपारां. आनी सो या आतां 11 जाल्या न्हू, सो फटाफट रांदून घेता हांव, कित्याक म्हाका मातशें भायर सरपाक जाय, घरा कडेन वचपाक जाय म्हाका. सो ताका लागून तेजे उपरांत म्हाका बाजारांनी वचपाक जाय, फुलां हाडपाक सेंट एंटनी. आयज पयलें तें रेजें सेंट एंटनीचें. सो म्हाका न्हू सेंट एंटनीची फुलां चेंज करपाक जाय. काल हांवें घातली वायट फ्लावर्स, सो आयज घालता येल्लो. ओके, सो म्हाका येल्लो फ्लावर्स हाडपाक वचपाक जाय. सो शेअर करतलें हांव तुमचेशी. ओके, सो तें तुमकां मागीर दाखयता. सेंट एंटनीन म्हणजे टेबल ड्रेसअप करता न्हू, तेन्ना तें तुमकां मागीर दाखयता. ओके, सो तेजे पयलीं आतां फटाफट रांदून घेता, नाजाल्यार न्हू म्हाका लेट जातली. सो ताका लागून, कित्याक म्हाका आतां भाजयेन कोडी करपाची आनी नुस्तें भाजपाचें आहा. सो तें फटाफट करून घेता. आनी एक ऑर्डर म्हाका पॅक करपाची आहा, आमची मॅकरल पाराची. सो ती बी घरा कडेन म्हाज्या सोमती ड्रॉप करतलें हांव आयज. सो ताका लागून चड करून वयता हांव. ओके, आनी हेच आनी आसल्यो म्हाका ऑर्डरी, थोड्यो बारीक बारीक आसल्योत. ओके, सो आतांय सांगता तुमकां, कोणाक तुमकां मोल, पारा, पिकल्स बी ऑर्डर करपाची आहा जाल्यार तुमच्यांनी म्हाका ऑर्डर करूं येता. ओके, सो कित्याक स्टॉक आहा म्हजेशीन, हांवें केल्लो आहा. सो ताका लागून. ओके, सो पळयता रेसिपी शूट करता तुमची थोडी थोडी कोडयेची भाजीची बीन, दाखयता तुमकां मदें मदें कितें कशें रांदता तें हांव. आनी या चलो रांदून घेवया फटाफट सामकें. सो हिंगासर न्हू हांवें कोडी मिरी वांटून दवरला. हें पळय, पयलीं हांवें केल्ली ग्रीन कशी कोडी, मागीर हांवें म्हटलें नाका, नॉर्मल करता तीच करतलें हांव. ओके, सो तें वांटून दवरलां. आनी हें पळय, हिंगासर नुस्तें हांवें उदकान घालून दवरलां. हें पळय, हिंगा हरसाणी आहा आनी सुंगटां आहा. हें पळय, आनी पळय कुल्ली व्हडली आहा ती. ओके, आनी हे भेंडे, म्हटल्यार थोडे भेंडे हांव घालतलें कोडयेन आनी उड्डेलेची भाजी करतलें हांव. आनी हिंगासर म्हाजें शीत जालां ऑलरेडी. ओके, सो हिंगासर हांवें कुल्ली साफ करून दवरल्या आनी धाकटीशी सुंगटां आसलीं 4-5 ती काडल्या, ती कोडयेन घालता. आनी पळय भेंडे कातरून दवरल्या. आनी हे सायडीन मागीर कोडयेक बरो सामको इल्लो खतखतो. ओके, सो आतां त्या घालता कुल्ली, सुंगटां आनी भेंडे सामके बरें. आनी सॉल्ट घातलेलें हांवें थोडेशें, बट हांव मॅगी एड करतलें. ओके, सो ती म्हणटा मागीर एड करतलें. सो पयलें म्हणटा तें आतां हांव घालून घेता आमची सुंगटां आनी कुल्ली. ओके, आनी आतां एड करता भेंडे. ओके, आनी एक ग्रीन चिली घालतलें. एक बेश्टी स्लेट मारून ग्रीन चिली घालतली. ओके, सो आतां कोडी शिजोनी हांव उरलेलें करून घेता फटाफट. सो म्हाजी न्ही हिंगासर कोडी जाली पळय, भेंडे शिजल्यात, सुंगटां बी जाली, कुल्ली बी बरी शिजली. एक 2 ते 3 मिनटां दवरतलें आनी गॅस बंद करता. सो हिंगासर हांवें नुस्त्याक बरें मीठ लायलां, हळदी, चिली पावडर आनी आलें लसणीची पेस्ट. ओके, सो हें पळय बरें हें मिक्स करपाचें लावन आनी एक 10 to 15 मिनट्स दवरपाचें. ओके, सो हें मॅरिनेट करून दवरता.
सो हे मॅरिनेट जाता म्हणसर हांव करून काडटा भेंड्याची भाजी. ओके सो हे मॅरिनेट जाता म्हणसर भेंड्याची भाजी करून घेता. हिंगासून न्हू म्हजी कोडी जाली रेडी. ओके गांवठी भेंडे आनी गांवठी नुस्तें घातलेलें हितून. ओके दॅट इज कुल्ली आनी सुंगटां. ओके सो बरी जाल्या रेडी. तेन्ना मातशी दाटूच दवरली आयज. ओके टेस्ट वायज बी सारकी बरी जाली. आंतुल्यांक दिली टेस्ट करपाक बरी जाली. ओके सो कोडी जाली रेडी आनी सायडीन दोन लायन भेंड्याची भाजी करपाक फोण. ओके सो हे फोण पयलें भाजून घेता हांव आनी ओके हिंगा दवरले भेंडे कातरून बरें. ओके तितून हांव घालतलें आयज सोय. ओके दुसऱ्या भाशेन करतलें सो तेका करून घेता आतां फस्ट सारकें. फोण मारता आनी शिजोवंक घालता दुसऱ्या सायडीन. मागीर नुस्तें भाजता फटाफट मागीर जालें म्हजें रांदून. सिंपल आहा ही भाजी चड ही हें ना. फोण मारपाची फोण भाजल्या उपरांत भेंडे घालपाचे आनी सोय आनी तुका जाय तो मसाला घालप लायक थोडोसो रेड चिली आनी हळदी पावडर आनी मीठ इल्लेशें जाय जाल्यार मॅगी घाला नाजाल्यार स्कीप करा. हांव एड करता काय मॅगी. एक्चुली चड मॅगी बरी न्हू बट हांव एड करतलें आयज कित्याक ती भाजी न्हू गांवठी सो तेका लागून. ओके आता चोडी फोण भाजला फायदा इतले भाजल्या तर भेंडे घाला. भेंडे घाला एक मिक्स दिया बरें सामको कित्याक कांदो टमाट मागीर भाजता जाय. ओके आतां घालता सोय थोडेशें उदक एड करता. ओके आनी थोडोसो चिली पावडर आनी आमची हळदी एड करतलें आनी मीठ. ओके आनी मागीर शिजोवंक घातलें दाखोवन. थोडेशें मीठ हळदी पावडर आनी थोडोसो चिली पावडर. ओके आनी मिक्स करपाचें सगळें शिजोवंक दवरपाचें बरें. सो हिंगासर न्हू हांवें कायल दवरल्या गॅसीचेर आनी तेल घातलां आनी आतां हांव घालता नुस्तें फ्राय करपाक. आनी ही सायडीन म्हजी भाजी जाता ती शिजता ती. ओके सो हिंगासर हांव नुस्तें भाजून घेता. सगळें म्हजें ऑलमोस्ट जालें रांदून. नुस्तें दवरलां गॅसीर आनी भाजी शिजता. ओके सो वांस तें जाल्या उपरांत जालें म्हजें रांदपाचें. मागीर म्हाका न्हू ऑर्डर पॅक करपाची आसा ती करता मागीर भायर सरता आमी. ओके घ्या म्हाका फुडें आनी थोडीशीं कामां आहा बाजारांत फुलां हाडून घे वचून सिलेंडरीन घालपाची. सो हें करून घेता आनी मेळटा तुमकां. हिंगासर न्हू म्हजी भाजी जाली रेडी. सॉफ्ट सारकी. ओके आनी सायडीन मागीर नुस्तें जालें भाजून. काडटा तें आतां. सो म्हजें न्हू रांदून बी जालें सगळें आनी पयलें म्हणटा पळय तें रांदून जाल्या उपरांत हांवें न्हांवून घेतलें. ओके कित्याक तुमकां खबर आहा रांदता तेन्ना गॅसी कडेन रावल्या उपरांत मागीर घाम येतात बी सगळें न्हवसवता तेलाचें बी. सो ताका लागून फर्स्ट हांवें न्हांवून घेतलें आनी आतां न्हेसता आनी वयता भायर सरता. वयता घरा कडेन आमी आमच्या हळदोना आनी
टायम जाला 12:25 जाल्या. ओके सो म्हजें रांदून सगळें रेडी तांकां जेवपाक. मामी ना ती सकयल गेल्या मातशें मार्केटान. ब्रादर इन लॉ आहा तो एकलो. डॅडी कामाक गेला. डॅडी कडेन आतां बी येयत आनी हांव बाबा आनी आंतोनी वयतात घरा कडेन. थोड्योश्यो वस्तू हा भयणीच्यो ड्रॉप करपाक त्यो करता. आनी काल फेरियन्सान हांवें डॅडीक हाडलेलो चुडा तो मोक्याचो आसता बरा कुरकुरीत आसता पळय ते हाडलेले. आनी भयणीक जलेबी आनी माना हाडलेली. ओके सो ती सोमती दिता तेंची कित्याक हिंगासर दवरीत जाल्यार मागीर ती बरी लागना ही चड दीस दवरून खावपाक बी. ओके सो तेंचे ते दिता बी ड्रॉप करता सगळें आनी येता. आनी म्हाका येताना फ्लावर्सूय हाडून सेंट एंटनी. सो फ्लावर्स बी घेवन येता सोमती येताना आनी मागीर सेंट एंटनीक बीन बरो करून न्हेसयता फ्लावर्सांनी. ओके सो कित्याक सांगे आमगेर आसतलें नोवेन म्हणल्यार तेरेसीन आसतलें सो ताका लागून. ओके सो आतां पयलें न्हेसता फटाफट आनी आंतोनी सकयल बाबाक बरयता की रांदून जालें न्हू सोमतें ताका बरय म्हटलें. आनी वाज तो जेयल्या उपरांत आमी सुटली कशी मातशी कित्याक नाजाल्यार मागीर खूब कास्तीक करता जेवपाक सो ताका लागून. ओके सो बाबाय जेयलो तें एक बरें जालें सामकें. आनी आतां हांव न्हेसता बी मागीर बाबाक न्हेसयता बी मागीर भायर सरता. म्हणजे केंस ओले आहा सुकयता मातशें. ओके सो चलो मागीर मेळटा तुमकां. पळयता मागीर शूट करूंक मेळटा शूट करता ऑन वे नाजाल्यार मागीर डायरेक्टली घरा येवन तुमकां सेंट एंटनी ड्रेसाक करता न्हू पळय तेन्ना दाखयता. ओके सो चलो बाबाय सी यू लेटर. सो आमी जाली रेडी. ओके बाबाकूय रेडी केलो पळय हांगा. आनी आतां भायर सरता फास्ट वयता आनी येतात रोखडी. चड कोत रावची ना कित्याक म्हाका सेंट एंटनी बी न्हेसोवंक जाय सो ताका लागून. ओके म्हाका मार्केटांनी वचूंक जाय फुलां हाडपाक ताका रोखडी वचून येतली आमी. ओके सो चलो आतां भायर सरता मागीर मेळटा. मी नाशनाला रावली आनी तो तेन्ना तिका शॉपार कितें दिल्लें आपल्या लायटीचें कितें सारकें करपाक पोर केन्ना इल्ली पळय तेन्ना. ओके सो तें कलेक्ट करपाक रावलें आनी आंतोनी येता सोडा हाड सांगली की बायल्यान इतली गरमी आहा तुमकां सांगू हांव. वत पयलें म्हटल्यार टेम्परेचरूच आहा 37 डिग्रीज आहा सामकी. सो इतली गरमी आतां खरें तुमकां सांगू हीट खूब आहा. पयलें दाखयता तुमकां पळया कितलें हॉर वत आहा तें सामकें. ह्या वतान आनी वचपाचें खंयचो शिरे बाबा. क्लाउड्स मात बरें येयल्या पळय बट खूब वत रे 37 डिग्रीज आहा सामकें सोसूंक जायना पळय तें. हांव वयता मार्केटान फुलां हाडपाक आतां. मागीर भितर वयता मार्केटान फुलां घेता. थोडीशीं म्हाका सेंट एंटनीक घालपाक जाय सो ती घालपाक घेता. फास्ट वयता आनी येता. सो हांवें तुमकां सांगलेलें पळय की हांव सेंट एंटनीक फ्लावर्स हाडपाक गेल्लें म्हणून म्हापसा मार्केटान. ओके सो फ्लावर्स बी घेवन घरा कडेन येयले जेवले बी. आनी जी हांवें फ्लावर्स हाडलेली ना मेकळी हाडलेली. ओके सो जी हांवें फ्लावर्स हाडलेली पळय तेंच्यान बरो एक झेलो केलो आनी उरलेली फ्लावर्स हांवें मागीर बेश्टे पांयाशीन घातल्या. ओके सो हाजे फाटल्यान हांव तो क्लिप घालता तुमकां कशे भाशेन हांवें सेंट एंटनीक बरो सामको फ्लावर्स घालून हें केला पळय तो. सो जालें म्हाजें करून आनी आतां हांव इल्ल्या रुमान थोडोसो रोप म्हाका गोडी करपाचो तो करून घेता आनी या पळयता मागीर कितें शूट करूंक मेळटा शूट करता नाजाल्यार मागीर वयलो असो धाकटोसो ब्लॉग जातलो आयचो. ओके पळयता कशें कितें जाता पळय तें. ओके सो चलो आतां रोप गोडी करून घेता फर्स्ट आनी म्हाका मागीर ब्लॉग एडिट करपाचो थोडोसो तो करून बी घेता आनी पळयता मागीर मेळटा तुमकां. ओके सो चलो बाय सी यू लेटर.